सगळेच लोक असे म्हणतात की टेक्नॉलॉजीचो आजकाल वाईट तऱ्हेन उपयोग लोक करता. बट असे लोक आसा की युट्यूबा वयल्यान आनी खंयच्या डिजिटला वयल्यान बऱ्यो गजाली शिकून बरो फायदो करून घेता. अशें आमकां उदाहरण दिश्टी पडटा. ते म्हणल्यार आतां आमी आसा तालिगांव ह्या वाठारांत, आनी तालिगांव आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता फार्मर आसा मॅक्सी वेगस म्हणून. ते रिटायर जाल्ले आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसर आशिल्ले, आनी तेंच्यांनी रिटायरमेंट जावन तेंच्यांनी आपले युट्यूबार एक व्हिडिओ पळोवन तेंच्यांनी किचन फार्मिंग सुरवात केलेली आसा. आनी तेंच्यांनी ह्या वर्सा भेंडे रोयलेले आसा, तवशीं रोयलेले आसा, आनी तांकां मोठ्या प्रमाणात तेतुरले भेंडे तांकां गावलेले आसा. आनी ते फुडें विचार करता की आपूण परत कणगी ह्या फावटी रोयतले म्हणटा. आनी एका मेन म्हटल्यार ते एका व्हडलेशें कितें वस्तू हाडून घालपाची गरज ना. ते म्हणटा की जे नुस्तें हाडटा ते वेस्टेज उरता ती घालता आनी सारें तयार करता. तशेंच भाजयेचे जे वेस्टेज पालो उरता तो घालता. आनी अशा तरेन ही वेस्टेजा पासून आपूण हें फार्मींग केलेलें आसा. आनी तालिगांव अशा वाठारांत आमकां हें पयलेच फावटी पळोवपाक गावलेलें आसा. तुमी कितें किचन गार्डन केलो अशें आयकूं येता. सो कितें एक्चुली कितें कॉन्सेप्ट हो? ते आमी हेजेर वॉट्सॅपार पळोवन जाले म्हणजे युट्यूबार ते सगळे ते बॅगांनी रोयले भशेन आमचे कोकोपीट घालून ते फर्टिलायझर आमी आमचे घरचे पळय कितें आसता पळय कितें आमी थंयसून कचऱ्यान उडोवच्याक मातयेन घालून आमी ते फर्टिलायझर हो केला. आनी तितून आमचे सगळे आमचे ऑर्गेनीक फार्मींग कितें दुसरें आनी कितें हें ना, सारें बिरें दुसरें हें ना. नुस्तें जें कितें आहा पळय तें कुसोंक घालून तितून सगळे वाजांनी घातलां आनी तितून सावन हें प्रिपेर केलां सगळें. कितले वर्सांनी करता तुमी अशें? हें आतां फर्स्ट इयर. फर्स्ट टायम. आनी कितें रोयलें भेंडे सोडून? भेंडे सोडून घोसाळी रोयलेली, तवशीं रोयलेली. ती मातशी पावसान त्या आमच्या फाटल्या घरा कडेन रोयना, इतलो जागो ना म्हणून. पूण थिंगासर ती मातशी पावसान पडोन मातशी पिड्यार जाली. हिंगासर इतलें कांय जावंक ना. हिंगासर बरें किल्लो गेली. आमी एप्रिलानूच रोयलेलें सगळें. कितलेशे भेंडे गावले तुमकां आजून पर्यंत? मेळ्ळे आसतले 150-200 सुमार. सॅटिस्फॅक्टरी? हय, हॅपी आहा. हॅपी आहा. सो हो कॉन्सेप्ट आनी गोंयांत कोणी केला काय? थोड्या जाणांनी केला. राजभवनान काल पयर गेला तेन्ना राजभवनानूय थिंगासर थोडे रोयला ते पळयलेले. आनी ते फकत युट्यूबार पळोवन हांवें केलेले ते. सो हेका खर्च काय ना तुमचे साऱ्या ते? ना खर्च कांय हय ना. फकत ते पयलेच पड मातशें कोकोपीट बा कितें हें करून ते तुकडे तर कोकोपीट कांय करूंक जाता जाल्यार तुमकां सारकें फ्री जाता सगळें. आनी खंय खंय दवरलें तुमी अशें? एक फुडल्यान दवरलें आनी घरा कडेन फाटल्यान दवरला ते. फाटल्यान दवरलें. आनी आमी ते सगळे चडशे ओद पळय रोयल्या न्हू, ओल्डीची पानां ती रोयलेली. आलें रोयलेलें. आलें बा रोयलेलें भरपूर जालेलें. आतां आमी स्वीट पोटेटोय रोवपाक बॅगान रोवपाक हें केलां, रेडी करून दवरलेलें आहा. आतां आनी एक 2 म्हयन्यांनी ती मागीर दुसरे कडेन हितून रोवन हें करतले. आनी टॅरॅसार बी तशें कितें केलां? एक्चुअली करपाक हिंगासर वयर टॅरसार दवरपाक चान्स ना. आमी ते स्लांटींग टॅरस पूण आमी ते हिंगासर पयलीं हिंगा जमीन आहली. आतां हेजेरूच केलां आमी. आतां हिंगासरूच कोणगां रोवपाक केल्या. तो सगळी रोवन रेडी करून दवरलेली आहा. सो तुमी आनी कितें कितें ट्राय करपाक सोदता कणगां? आतां आमचे तिडकी रोवंक सोदता आमी. तिडकी सारकी शुअर गॅरंटीड आमी गेले पावट रोयलेली. आनी मिरसांगो रोयलेल्यो. मिरसांगोय भरपूर जालेल्यो सारक्यो. पूण भेंडे पयले पावट रोयल्या. तिडकी आनी मिरसांगो भरपूर जाता. ते ग्रीन पळय ते लांब जाता पळय त्यो. प्रोडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश रावत.